सगळं गाऊया. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उड्या रूपाती पोणाचा. आमचो जेजू ह्या पवित्र उड्या रुपार आमच्या मदें आसा. ताका आराधना करूंक आमी आयल्या, ताका मान करूंक आमी आयल्या, ताची स्तुती करूंक आमी आयल्या. आमच्या जिणेचे कश्ट आनी दूख सांगूंक आयल्या. ताचे तान बुजावून आशेवण, ताचे तान आदार आशेवण आमी आयल्या. ताची स्तुती करून आमी गावया. जिणेचे सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या. तुजे तान बुजावून आशेवण हांगा आयल्या. ये जेजू ये, आमकां मेळोवंक तूं ये. तुझ्या कृपेचे देण्या भांडार घेवन ये. तुका सांगूंक आयल्या, तुजे तान बुजवून आयल्या. जेजू ये, आमकां मेळोवंक तूं ये. तुजे कृपेचे देण्या भांडार घेवन ये. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता, नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. उड्या रुपाली पुणासच्या नमो नमो सोडवून धरा. संक्रमितांत आमकां राखच्या. परत्या नमो 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 जेजू ख्रिस्ता उड्या रुपाली पोणाच्या. नमो नमो सोडवून धरा. संक्रमितांत आमकां राखच्या. ये जेजू, तुझे पवित्र दर्शन दिवंक तूं आयलाय. सर्ग तुजो निवास तरी तुकाच घालतो कर्ण. मनशा रूप घेवन आनी उड्या रूप घेवन तूं आमचे मदें आसाय. देखून तुका आराधन करून आमी गायता. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उड्या रुपाली पोणाच्या. नमो नमो सोडवून धरा. संक्रमितांत आमकां राखच्या. ये जेजू, आमच्या मोगा पासून कुर्साचें मरण तुवें सोंसली. कश्ट दूख तुवें भोगली. आतां एक मात सोडून तूं आमच्या गतीन जियेलोय. आमचे खातीर मरण पुन्हा जिवन जाल्ल्या जेजू, तुजी स्तुती करून आमी परत्यान गायता. उड्या रुपाली पोणाच्या. नमो नमो सोडवून धरा. संक्रमितांत आमकां राखच्या. येवकारिस्तांतल्या जेजू, तूं आशिर्वादाचें मूळ, बेसांवाचें भांडार. तूं आमकां सांबाळताय. तुज्या बेसांवांनी आमकां भरताय. तुजी काकूळट आमकां दिताय. तुजी कृपा आमकां वांडताय. हें आत्मीय पोशण आमकां दिल्ल्या खातीर, आमकां सांगात तुवें दिल्ल्या खातीर, तुज्या सांगातपणा वरवीं, तुज्या आशिर्वादा वरवीं, तुज्या कृपे वरवीं आमचो भावार्थ घट केल्ल्या खातीर तुका आमी दिनवासता आनी गायता. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उड्या रुपाली पोणाच्या. नमो नमो सोडवून धरा. संक्रमितांत आमकां राखच्या. येवकारिस्तांतल्या जेजू, तूं आमचे सांगाता समकताय.
सुखांती तू आमचे सांगता आसाय दुखांती आमचे सांगता आसाय आमचे कष्टी तू समजताय आमचे दुःखय तू अर्थ कर घेताय तुझा मजबूत हात आमचेर दवरनो आमच्या पोषण तू करताय आमकां सांबाळताय येदोळ पर्यंत आमकां आयिल्ल्या पिडेतावन अणवरांतावन विघ्नातावन अपायांतावन आमकां सांबाळना आमकां येदोळ पर्यंत सांबाळले खातीर काळजांत हांव तुजी स्तुती करता आनी म्हणटा Jesu Christa Haleluya dunia tu barna Haleluya 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 Sagda Haleluya 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 Odlian sagda Haleluya Haleluya Berwusan bawartan kami gawian Haleluya 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 talu ubaria odla talan do mega stuti kariya yo kare saluti do आराधना करिया आज बोल अभी मांगिया आज जगत अभी मांगिया हालेलुया 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 Berkat Tuhan, redahan Tuhan, uklap Tuhan, wandar Tuhan, maiman Tuhan, haleluya, 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 Yesuwe, 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 berkat Tuhan, sumiyang Yesus, redahan Tuhan, sumiyang Yesus, puji Tuhan, sumiyang Yesus, puji Tuhan, angkatan Tuhan, maiman angkatan, haleluya, 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 haleluya. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 we love you, Jesus, we adore you, Jesus, we bless you, Jesus, we glorify you, Jesus, we love you, Jesus, we adore you, Jesus. Hallelujah, 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yesuve stotra. Yesuve stotra. Yesuve आराधने. Yesuve आराधने. Yesuve वंदने. Yesuve वंदने. Yesuve स्तुति. Yesuve स्तुति. Yesuve महिमे. Yesuve Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया Hallelujah. अर्गां तुका सुमयान जेजू उगलाम तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू हालेलुया हालेलुया Hallelujah. ओ मिरणो पुरण्या सोल्यांत दानियेलाचो ग्रंथ अध्याय 3 बाबिलोनाच्या राया नबुकदनेझरान शद्राक मेशाक आनी अबेदनेगो हांकां उज्याक उडयलें बांदून उज्याक उडयलें नास जायचे म्हण अजाप तिगी जण उज्यांत उज्याच्या आट्ट्यांत 1000 अडाज पावंट्यां चड कठीण रितीन जळयल्ल्या उज्याच्या आट्ट्यांत देवाची स्तुती करीत ताचें भजन करीत उज्या मदें भोंवताले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड उज्या मदें देवाची स्तुती करची म्हळ्यार कितें उजो लागना कोणाक देवाची स्तुती करतल्यांक देवाची स्तुती करतल्यांक उजो लागना म्हणटा दानियेलाचो ग्रंथ अध्याय 3 मान आनी स्तुती महिमा तुका ते गायन करूं लागले आमकां उजो ना इतलें बरें वातावरण इतली सुबी धर हांगा पातळपण धान्न नितळगन हांगाच्या लोकांक आमचे खातीर मागोवंक तयार केल्या कदेलां दवरल्यात थंड आसा उजो ना तर तांच्या की 1000 वाट्या चड रितीन आमी बरीं करना गितां गायजे येवकारेस्तले जेजू स्तुती करचे बरें करना आमी गायन करना येवकारेस्तले जेजूची स्तुती करया गायन आसा मान आनी महिमा आराधन तुका सोमया हरी एक दिमी सर्गी संवसारी सरपडता तुजे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोमया तुका कोणाक दिम्यानी आसूंक जाय दिम्यानी रावा कोणाक बसोवंक जाय बसोन बरें करना आमचे खातीर ब्रदर तीं गायतात थंय सांगात आमी मेळया मान आनी महिमा आराधन तुका सोमया हरी एक दिंबी सर्गी आनी संवसारी सरपडता तुजे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोमया म्हणून सोम्याची स्तुती आमी करया संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या सगळा मान आनी महिमा आसुलोय देव कोण तुजें लिपोवन मनशा कूड घेवन आयलोय पातक एक मास सांडून आमच्या गतीन जियेलोय उंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगात तुजो पक्षाक सदांच दिलोय
स्तुती पावो कित्याक तूं आमचो देव, तूं आमचो मोग करताय न्ही, तूं आमकां सांबाळताय न्ही. आज आमकां कितल्या पयस तुवें आपोवन हाडलाय, तुज्या पांयान तळा आमकां दिंबी आनी सरपडोवंक फावो केलाय. तुजी आमी स्तुती करता. निमाण्या त्या जेवणान मोगा मंदामेन तुवें दिलोय, सेवेन जिवी जरून तुज्या पस्तिसांचे पांय तुवें धुले. उडो वायन मांस रगत कर्ण तुज्या कुडीन तो बदल्लोय. म्हज्या उडासाक करा म्हणून सुम्या तुवें तुज्या सिसांक आदेश दिलोय. त्याच जेवणाक आयिल्ली आमी तुजी आमी स्तुती करता आनी गायता. येवकारिस्तांतल्या जेजू पळोवया. इतून सुबीत कर ताची आमी स्तुती केली, ताका आमी आराधन भेटयलें. आमची जाप जावं दी. येवकारिस्तांतल्या जेजू मान आनी महिमा तुका म्हणया. येवकारिस्तांतल्या जेजू मान आनी महिमा तुका. तुजे मुखार हर जिवी दिंबी मोडटा. आमी तुजी किरकोळ रसां दिंबे आनी पडोवन म्हणटा. येवकारिस्तांतल्या जेजू मान आनी महिमा तुका. तुजो अधिकार तुजी पदवी वळखून आमी म्हणटा. येवकारिस्तांतल्या जेजू मान आनी महिमा तुका. पवित्र येवकारिस्तान तुजो मजबूत सांगात बघून आमी म्हणटा. येवकारिस्तांतल्या जेजू मान आनी महिमा तुका. तुवें आमचे थंय केल्ली महान कृत्यां नियाळन आमी तुका गायता आनी म्हणटा. तूं आमच्या कश्टां वेळार, आमच्या सोलवण्याच्या वेळार, आमच्या पिडेच्या वेळार, उज्याच्या जिबा मदें तूं आमकां सांबाळताय देखून आमी तुजी स्तुती कर म्हणटा. येवकारिस्तांतल्या जेजू मान आनी महिमा तुका. परत एक बुडीन जेजूक आमी पळोवया. आमचो पाप साहेब म्हणटा जेजूक आमी सारकें जाणा जायचे जाल्यार ताच्या आराधनांत वांटो घेचे. आराधनांत मावनपण सांबाळन वांटो घेचे. आनी तो म्हणटा अजून कितलेशा जाणांक त्या आराधनाचो महत्व कळीत ना. येवकारिस्तांतल्या जेजू सांगाता वेळ करचो त्याचो अर्थ कळीत ना. जेजू तो म्हणटा मोजे सांगाता 1 घंटो जागरण करा, जागृत राहा, जागरण कर. म्हणजे सांगाता मागणें करा. जुआंवचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 5. आपोस्तल विस्तारता जेजू कडेन वासी विचारतात सोम्या तूं खंय रावताय. सोम्यान म्हळें येया आनी पळया.
आणि वांजेलिस्ट आमकां सांगता ते गेले आणि सोमी खंय रावता ते तांणी पळयलें. ते राती ते सांगाता रावले. जेजू सांगाता रावल्या वरवीं तांकां इतलो बरो अनुभव जालो की दुसऱ्या दिसा ते भायर आयले, घरा गेले. हेरांक जेजू सरशी आपण हाडून आयले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जेजू सांगाता रावले, जेजूच्या सांगातपणाचो अनुभव केलो, फाटीं गेले. हेरांक जेजू सरशी आपण हाडलें. आमकांय तो अनुभव जोडच्या खातीर हांगा जेजून आपण हाडला. हांगा आमी दिंब्यांनी आसतना आमी कितें पळोवन आसा. इसाया प्रवाद्याचो ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1-3. इसाया प्रवादी म्हजे बरी तुजे बरी देवाळाक गेल्ल्या वेळार देवाळान ताका देवाचें दर्शन जालें. कितें पळयलें ताणें? एका ऊंच सिंहासनार हांवें सर्वेस्परा बसलोलो पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदिर भरलें. ताचे वयर असले सेराफीम, हांकां जण एकल्या 6 पाकोटे असले. 2 ताचे मुखामळ धांपूंक, 2 ताचे पांय धांपूंक आनी 2 उबोड वचोंक. ते एकामेका अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव पवित्र. सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान. भवानी बैरी तेंत दर्शन इसाया प्रवाद्यान पळयल्या जागी हजार वांट्यांनी चड आमच्या दोळ्यांक हांगा दिसता आमचो देव आमचे मदें पवित्र उड्या रुपार. आनी हांवें आनी तुवें म्हणचे पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव म्हज्या दोळ्या मुखार दिसता. म्हाका कसलें भाग म्हजें, कितलो संतोश हांवें पावोवचे. देखून सांग पावलो फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत असो अर्थ आमकां असो दाखयता. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो, सर नांव अपराध वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भागवचे म्हणून ह्या नांवा हरी एक दिमी सर्गी आनी संवसारी आनी पाताळी आनी परगडीचे म्हणून हरी जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी. आमी हांगा आसा त्यात खातीर जेजू क्रिस्त म्हण सोमी ताचे मुखार दिम्यांनी पडोन ताका बागोवन नांव मान करूंक आमी आयल्या. स्तुती करया, अर्गां दिवया. कन्नडांतलें अपुर्ब्याचें गीत आसा. तें गीत आमकां सांगता उन्नत देवनिगे आराधने महिमेया देवनिगे आराधने. त्या देवाची स्तुती करणं हें गीत आमचे खातीर गायतना आमी मेळया. आमकां कळटा त्या प्रमाणे ताळो मेळोवया. त्या इसाया प्रवाद्यान पळयलें पवित्र दर्शन सांग पावला फिलिपिकारां बरोबर सांगलें तीं उतरां आमी नियाळन येवकार सांगल्या जेजूकू स्तुती करून आमी गावया. उन्नत देवनिगे आराधने महिमेया देवनिगे आराधने देवादि देवनिगे आराधನೆ ರಾಜಾದಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ शिरवण बागी आराधने. हे शब्द आसात आमी ते आमचे करून गावन सुम्याची स्तुती करया. महिमेया
हालेलुया 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 एक घडी मावून रावया जाय पुरती आमी सुम्याची स्तुती केली कितें भोगता आमकां आतां दोळे धांबया कितें भोगता थोडो वेळ सुणया करया मावून रावया सुमया आमचे कडेन उलोवन सुणया इतिहासाचे पयलें पुस्तक अध्याय 16 वाक्या 7 आनी उपरांत अशें वाचता त्या दिसांनी दाविदान सर्वेस्पराची स्तुती पयले पोटी गावच्याक आदेश दिलो आनी तो म्हणालो सर्वेस्पराची स्तुती करा ताचें नांव उलो मारा ताका गीत गाया ताचें कीर्तन करा ताच्या अद्भुत कृत्यांचें वर्णन करा सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो ताचो विश्वासी मोग सासनाक तकता इतूळ पर्यंत आमी जिवांत आसाव बऱ्या भलायकेंत आसाव संतोशान आसाव आमी आमच्या कुटुंबाची ल्हानां आनी व्हडां सगळां बऱ्या भलायकेन आसा जाल्यार देवाचें धेन येतें हरी एक घडये हरी एका वेळार आमी देवाची स्तुती गावपावो देवान केल्ले उपकार इतले आनी तितले न्ही आमी हरी बडी म्हणटा किर्तनकाराची उतरां सोम्या दिन वाचुया कित्याक तो बरो ताचो मोग सासनाक तकता बाळटा येवकर सांगल्या जेजू न्हू आमकां आमच्या कुटुंबाच्यांक ल्हानांक आनी व्हडगांक इतलें बरेंपण केलां संतोष पावया अर्गां दिवया सगळां आमी उबे रावया आनी किर्तनकारा सांगता मेळून अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळ्या म्हज्या काळजान रुजी हांव स्तुती गायतलो म्हणून गीत आसा तुम्हा कोणा ताळयो भेटतात बऱ्यो करून ताळयो भेटून गायन मंडळी आमचे खातीर गायता तांचे सांगता मेळया आमी अर्गां दिवन देवान केले सर उपकार फुडा सकाळया अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो म्हणलें गीत आमच्या उतरांनी गावून येवकर जेजूची स्तुती करून ताका आमी अर्गां दिवया तितले उपकार मेजून आमी सकणाव तर संतोशान ताची स्तुती गावन ताका अर्गां दिवन आमी गावया तुझ्या हातान धरून म्हजें मेट काडटलो तुजें नांव सदांच म्हज्या ओठार घालतलो तुझ्या हातान धरून म्हजें मेट काडटलो तुजें नांव
ताका नाव पडटना जेजू म्हणून रडतलो बाकीची सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोची जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोची जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तूं म्हजो जाय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितलो तुमची जाप बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या हांव तुका हे दोळ पर्यंत म्हाका राखण वेल्ल्या खातीर बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या दिसपट्या जिनियाचे मोरे कुरीस हो कुमो केल्ल्या खातीर बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या तुका हांव अर्गां दिता म्हज्या कश्टांत बुजावण एकसूरपणां सांगातपण दिल्ल्या खातीर बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता हांव निराशी जाताना हांव सोलवणी देखतना म्हजो हात धरून चलयल्ल्या खातीर बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या म्हजी खंत बेजाराय तुवें निवारल्या खातीर बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या म्हज्या कुटुंबांत शांती समाधान एकवट तुवें आसा केल्ल्या खातीर बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या म्हज्या कुटुंबांतल्या सर सांद्यांक सांबाळन वेल्ल्या खातीर बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आमच्या कुटुंबांत दादल्या स्त्रिये मदें गोवा बायले मदें एक मन एक काळीज आसा केल्ल्या खातीर बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आमच्या आवय बापूय भुरग्यां मदें एकवट आसा केल्ल्या खातीर बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आमच्या भुरग्यां बाळांक बरो फुडार दिल्ल्या खातीर बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आमच्या युवा जाणांक बऱ्यो संवयो तुवें दिल्ल्या खातीर बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या ह्या पूर्ण शेतां तुवें दाराळ बेसांवान दिल्ल्या खातीर बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आमकां सगळ्यांक येवचे भाग फावो केल्ल्या खातीर बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. love you, Jesus. I praise you, Jesus. I praise you, Jesus. Hallelujah. 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 ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. Hallelujah. 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 देवाचें उत्तर आमी आयकुया. सामार्कान बरयले सुवार्थेंतलें वाचप. पेले तेडी उतरताच जेजू आनी ताचे सीस गेनाजरेत गांवाक येवन पावले. तडी लागून माचव्या वयले देंवताच लोकांनी ताची वळख धरली आनी लोक सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचून तो खंय आसा तें आयकोन पिडेस्तांक तांच्या हांतरुणां समेत उखललो व्हरूंक लागलो. जंयसर तो गेलो हळ्यांनी जावं शहरांनी जावं शेतां बाटांनी जावं ते पिडेस्तांक वाटे सालान हाडून दवरतालीं आनी ताच्या आंग वस्त्राच्या देगेपणी हात लावंक पिडेस्तां सोड म्हणून ताचे लागीं पोरांतालीं आनी आपडलेलीं सगळीं बोरीं जातालीं आनी आपडलेलीं सगळीं बोरीं जातालीं. देवाचें उतर हें. भावां भयणीनो बसात. आमच्या मंगळूर शहरांत हांगा बसोर ह्या सुत्तुरांत दिनी एका 15 किलोमिटरा भितर कितल्यो आस्पत्री आसा तुमी जाणात? कितल्यो आस्पत्री आनी कितलीं क्लिनिकां? हांवें लेख केली म्हज्या मोतीन चड आसतलीं 50 वयरात. तो कुटून कितलीं आहात गोतून म्हाका हांगा मुडीपून कितलीं आहात कितें सोड न्हू. कितल्यो आस्पत्री आहात पळया. वयज कितले आहात लेखत ना. फेसिलिटी कितल्यो मेळटात लेखत ना. जाल्यार दाक्तरां फोन करतना आतां जायना आनी 2 म्हयन्या उपरांत दाक्तर ना. कानाक एक दाक्तर आसा, दोळ्यांक एक दाक्तर आसा, हातांक एक दाक्तर आसा, पांयांक एक दाक्तर आसा. आदल्या काळार म्हणटात एक दाक्तर सगळो पिडावो दितालो खंय. थोडो वचून बोतल काडून आस्पत्रेक त्या बोतलीन दिल्लो काल्याक दिताले
सिराप म्हळ्यार वकात आनी तें कारण पुरा पिड्या वखो एकलोच आसलो. आज कातीक एकलो आसा, बोटाक एकलो आसा, नाकाक एकलो, पांयाक एकलो आसा. जाल्यार पिडा उणी जावना. MRI स्कॅनिंग केल्ल्या शिवाय टेस्ट ना. दाक्तेरी म्हणटा तुमी मागा हांवूय मागता. म्हाका अजापा करूंक जायना म्हणटा तो. पूण आमी दाक्तराच्या क्लिनिकाच्या भायर रावन कितें म्हणचें, तो भितर आहा पळय भारी हुशार, हो दाक्तर आहा पळय भारी हुशार, ताणें गुळयो दिल्यार हांव बरो जाता. पूण दाक्तरान कितें म्हणचें कोत्ता, हांवूय देवाच्या हातान एक पेन्सील, तूंय माग हांवूय मागता, वयर पडल्यार पडटलोय. कितल्यो गुळयो दिल्यार त्या गुळयांक गूण करची सकत आसा. पोर आमी म्हणटाले हांव आसा म्हणून, कोरोना आयिल्ल्या प्रमाणे हांव ना म्हळें आमी. कोरोना खंयची गुळी लागोंक ना. लागले एकच गुळी लागली. खंयची गुळी लागली ताची. देखून सुकरांनी घांट मारिचें म्हणलें दत्त खातीर. वाती पेटयलें आनी गावलें पुरा केलें. पुरो नमण्याचेर वेस केलें. निमाण सकळसून देवाच्या हाताक पडलें. तुंतू सुम्या सांबाळ. कोरोना पिड्यान शिकयली एक भूत घालें म्हळ्यार पिडा गूण करची कोणें. हां व्हेरी गुड. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पिडा गूण करची कोणें. गुळयांक सकत दिवची कोणें. सर्जरीक गूण करचें कोणें. देवान. देखून आज आमी नियाळ करता पिडा गूण करची देवान. देव तो म्हणटा पळया निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 20 आनी 6. हांव तो सर्वेस्पर तुमकां गूण करता. म्हणया हांव तो सर्वेस्पर तुमकां गूण करता. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 20 आनी 6. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. ताचे उपकार केदीन विसर नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता. सर तुजे पिडा तो पयस करता. जेजू पिडा गूण करता. जेजू ताचे सचन हाडल्या सगळ्यांक, कोणाक ताणें आपडलें आनी कोणें ताका आपडलें, सगळीं बरीं जालीं. जेजूच्या सगळ्या परगळतीने वेळार ताच्या पांयां सशीन आयिल्लीं, ताका आपडलीं सगळीं गूण जालीं. आनी जेजून ताच्या परगळतीने उपरांत आपल्या आपोस्तालांक धाडटाना म्हळें वोसा, मेल्ल्यांक जिवंत करा, पिडेस्तांक गूण करा. पिडा गूण करा. आज आमच्यो क्रिस्तांवांच्या आस्पत्र्यांत सगळ्यान आस्पत्रे आसात. ती पिडा गूण करचें मिसांव ते सोलून व्हरतात. पूण सक्कड आमी जाणां जेजूचें बी गूण करचें मिसांव आमच्या आस्पत्र्यांत सोलून आसा. दाक्तेर ते करनात. पूण दाक्तेरांचो दाक्तेर व्हडलो दाक्तेर जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. तो आमकां आपडटा. तो आमकां गूण करता. त्या वखदांक, त्या गुळयांक, त्या चिकित्सेक, त्या नर्साक, त्या सर्जनाक, त्या दाक्तेराक गूण करचें सकत बोळ दिवची त्या जेजून. देखून आज हांगासलें आमी सगळां आमी मागया. त्या जेजू कडेन मागिल्ल्या बरी, किर्तन करून मागिल्ल्या बरी. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा, कित्याक म्हजीं हाडां शिरशिरतात. वाड कोडकारा बरी, त्या कुरड्या बरी मागया. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर. हें मागणें म्हणून सोम्याची गूण करची सकत आमच्या कुडीचेर, आमच्या शिरांचेर देवोंदी म्हूण मागया. आनी अपुर्ब्याचें गीत आसा, नानु प्रार्थने ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವನೇ. ಈ जेजू हांव मागणें करता, म्हजे संगातार राव. कोरस आनी पयलें चरण मात्र आमी गावणो. आमी सोम्याचो आदार, ताचे गूण करची सकत मागण्या मरिपात आमचें तें वळोनी म्हूण आमी मागया. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ ಓ ಯೇಸುವೆ म्हणलें गीत गावन ताची स्तुती गावन ताची गूण करची सकत आमच्या कुडीचेर, आमच्या तकलेच्या तुदयेर तावन पांयां मुळां पर्यंत वाळोवन दी, सकत वाळून येवन दी म्हणून आमी सर्वां मागया. सोमिया म्हजो आत्तण सोलोवन सोतो, म्हाका आपड गूण कर. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ
यशायाच्या पुस्तकांत अध्याय 20 आम्ही अशें वाचता त्या दिसांनी एजेकिया पिडेन पडलो आणि तो मरणाच्या तरणेर पावलो आणि तो वळ इजाया ताचेशी आयलो आणि ताका म्हळें अशें सांगता सर्वेस्पर तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल कित्याक तूं मोर्चार आसाय तूं वांचो नाय एजेकियान आपलें तोंड उंटी कुशीन परतिलें आनी परस्पर लागीं ताणें मागणें केलें इजायान ताका सांगलें अंजुराचो लेप करून हाडा आनी तो हाडलो आनी रायाच्या केसोळेचेर पुसलो आनी राय बरो जालो रायाक केसोळी जाली अंजिराचो लेपान पुसलो राय बरो जालो भवानी भयणी पिडा आमकां येवची सहज पूण एका पिडे वेळार आमी कितें करीचे चार संगती करीचे पयलें पिडा येता ना वैज आमचो वैज जेजू सरशीन वसोजे आनी म्हणजे म्हाका भलायकी दी सोरेस्परा कित्याक म्हजी हाडां शिरशिरसात वा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळ तर पयलें आस्पत्रेकी धांवच्या पयलें जेजू सरशीन धांवचे दुसरें तो गूण करता म्हणलो बरवोसो आमकां आसचे जेजूक हांवें आपडल्यार पुरो ती स्त्री म्हणाली रक्तस्रावाची ताच्या वस्त्राचे देगेक आपडल्यार पुरो हांव बरी जातली आनी तिसरें वखदां घेजे जाल्ल्या बरी जाता हांव काही वखदां घेना हे म्हणचें सारकें न्ही त्या वखदांक त्या गुळयांक जेजू तूं गूण कशी सकत दिता आनी चवथें आमची जिणी भाग्यवंत आसचे थोडे फडें म्हाका पिडा दिता म्हजी वायट सवय बंद करूंक म्हजी पातकां साणूंक हांव भाग्यवंत जावंक नितळ जिणी जियोंक जेजू म्हणटा पिडा ही म्हाका एक टेस्ट म्हज्या भावार ताची परिक्षा जाता कश्ट येताना जावं पुरो तकलेच्या तुदी येताना पांयाच्या मुळा पर्यंत आमकां हर एक पिडा जेजू आपडता गूण करता ती गूण कशी सकत आमचेर देवून येवं दी म्हणून आमी सर्व मागोण थोडो वेळ 2 मिनटां आमच्या कुडीचेर आमी हात दवरून मागणें करूंक आसा सगळें उबें रावचें जेजून गूण करची सकत आमच्या कुडीच्या विश्व्यांनी वाळून येवच्या खातीर आमी मागोवंक आसा देखून हांवें सांगलें बरी तुमी करचें आनी येवकारी सांगल्यार जेजून तुमकां दिवची गूण करची सकत आमी जोडटले हांव आनी हर एका मागण्या उपरांत तुमी गावचें गूण कर जेजू दैवीक सक्तीन तुज्या गूण कर जेजू दोनी हात तुमचे तकले दवरा तकले बोवारी आसची सर पिडा मतीचें असमाधान तकली पडाबड टेन्शन बेजाराई खंत निराशा एकसूरपण आमचो जेजू आमकां गूण करता आमकां आपडता कोणें ताण्याक हाका आपडलें आनी कोणें तर ताका आपडलें सगळ्यांनी गूण कशी सकत जोडली जेजू म्हज्या तकले बोवारी आसची सगळी पिडा तुका हांव भेटोवन दितां ती आपड आनी गूण कर म्हणून मागता सगळें आमी गायन करी आमकां गायन करूं शिकयता गूण कर जेजू दैवीक सक्तीन तुज्या गूण कर जेजू गूण कर जेजू दैवीक सक्तीन तुज्या गूण कर जेजू गूण कर जेजू दैवीक सक्तीन तुज्या गूण कर जेजू दोनी तुमचे हात तुमचे घुमटे बोवारी सरया घुमटे बोवारी आसची पिडा ताळ्या भितर आसची पिडा तोंडा भितर आसची पिडा दोळ्यांची पिडा ओंठांची पिडा अर्द्या बोवारी हात तुमचे बोंडाया काळजाची पिडा पोपसांची पिडा पाटीची पिडा भुजांची पिडा हातांची पिडा सगळ्या कातीची पिडा सगळ्या आमच्या पाटीची पिडा सगळें आसरोवची आनी तुमी तें आपडता तो आमचो जेजू आमच्या भावार्थाक लागून गूण करचो वैज तो आमकां आपडता कोणा ताचे थंयच्यान आपण हाडलें आनी कोण ताचे थंयच्यान गेलीं गी सगळीं तें गूण जालीं सो आं जेजू त्याच भावार्थाक तुका आमी तुजे लागीं आमी येता तुजें गूण कशें सकत आमचें तें वाळय म्हण मागता आनी गूण कर म्हजे लागीं परत तोंड गायता हांव गूण कर जेजू गूण कर जेजू दैवीक सक्तीन तुज्या
सुमेचे गुण करचे सक्तेचे स्पर्श बघून तुझ्या पोटा भावारे गुंडाया पोटा भितर असली सगळी पिडा आणकिड्याची पिडा लिव्हराची पिडा डायबेटिकाची पिडा पेंटाची पिडा गर्भकोशाची पिडा आणि हे सगळी किती पिडा आमकां दोस्ता वक्त नाका नाटवणांत सगळी पिडा पेंटा बोवारी पायांचे दोंबरा पर्यंत पायांचे बोंद पर्यंत आमचो सोमी आपवटा सगळ्यो शिरो आमच्यो हाडां आमची कात आमची रगत आमचे गांठी आमच्यो सगळी कात आमची सोमी आपवडता ताच्या दैवीक स्पर्शान तो आपवडता अंजुराचो लेप उचल्लो तो बी ताक मासल्याचें काळजांतलें वा काण्ण ते पीत सारोन गुण केल्लें पूण आमच्या सोम्या तें कांय नाका आनी आपवडल्या पुरो आमी गुण जाता सोमिया आमकां आपवड आमच्या तकलेच्या दुदी येता पांयाच्या मुळा पर्यंत सगळी पिडा सोमिया तुका आमी समर्पण दिता आनी आमकां गुण कर म्हूण मागोवन गायता हे भुरगें पिड्यान पडटाना आवय खत उसारता बापूय खत उसारता भिरांत दिसता आमी देवाचें बाळ आमचो देवदान आमचे कश्ट आमची पिडा आमी देवाचें बाळ देखून आमकां आमी समर्पण दिवन टिमी घाली तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोमिया हरी एक दीस हरी एक घडी गुण करची सकत हांव भोगतां तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोमिया म्हणलें गीत आसा तें सगळें पयलें चरण तुजें बाळ सोमिया तुजें बाळ हांवें दिमी घाल्या तुजी गुण कशी सकत म्हणजे तें वाळय हांव बाळशें म्हज्या आवयच्या हातान तें बाळशें आहलें बरी म्हज्या बापायच्या हातान तें बाळशें आहलें बरी हांव तुज्या हातान तें बाळशें सोमिया म्हाका आपड तुजी गुण कशी सकत म्हणजे तें वाळय म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजी जीब म्हजे हात म्हजे पांय म्हजी हाडां म्हजो शिरो म्हजी कात म्हज्या कुडी भितर सगळे विश्वे आपड जेजू गुण कर जेजू म्हणून आमी गावया तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या म्हणलें पयलें चरण मात गावन सोम्याचे गुण करचे सकत आमच्या कुडीच्या शिरांनी वाळोवन दी म्हणून आमी मागया हांव गुण कशी सकत बघता तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुंगची सकत भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सगळा तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या गरजो आमची ते सावा आमची पिडा सोम्याच्या पांया तळा दवरया कुडा साडया कितें गरज आमकां आसा हे उपकारी सांगलो जेजूतान आमी कितें मागता आमकां कितें जाय आमच्या कुटुंबाक कितें जाय प्रत्येक जाण गुरू करची सकत परत आमचेर देवून येवन दी म्हणून मागया तुमी आमकां आशिर्वाद दिता तें आशिर्वाद जोडच्या खातीर हे देवडा सक्रामेंता म्हणलें आमी गीत गावन ताच्या मुखार दिंब्यांनी सर पडोवन ताका आराधन करया ये द्या पोटा
देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला तुझे सोडणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दायेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्मसो एकवट तुमचे सवे आस तुमचे सवे आसो. म्हज्या भाव भयणीनो एक तास आराधन करून आमी देवाचे मजत मागले आसा. आज आमी विशेष रितीन हांगा जमले आसात आमचो पात्रोन सांत सांत जुजे वाजाचे मजतीन आमकां जाय असली मजत आमी घेवन आमची पिडा शिडा गूण करून आमचे जिविताक कितें गरज आसा ते गरजाक देव आमकां पावोवन दिवन मागूंक विशेष रितीन आमी हांगा जमले आसा. आमचो देव केन्ना बी आमकां निराशी करिना. सबार पाटी ताणें दुसरे लोकां मुखांतर आमकां ताचें वरदान दिता. आज विशेष रितीन सांत जुजे वाजा मुखांतर आमकां जाय असली कृपा तो आमकां दिता. त्या देखून जेजू क्रिस्ता वयर आमचे बरवस्सो जेजू क्रिस्त आमचो सर्वस जावन आसा. तोच जेजू क्रिस्त ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचे आल्तरा वयर देंवून येता आनी विशेष रितीन आमकां जाय असली कृपा तोच दिता. त्या देखून हे मिसाचे बलिदानांत आमी पात्र घेवंक मुखार सरता आसतना आमी केल्ले सगळे पातकां आमी उगडास काडया. पातका खातीर आमी बोगसाणें मागया. योग्य रितीन नितळ मनान ह्या बलिदानांत आमी पात्र घेवंक जाय असली कृपा आमी मागून घेवया. सांगाता म्हणया हांव पातकीक सर पददार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून अनुसारून वायट आदारून आनी बरी सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदां सांबार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. पदवेदार देव आमची काकूळट कर आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. जमात मागणी आमचे संत मागणी तुमी कितें मागोंक म्हण तुमी ह्या देव मंदिरांत येयले आसा. तुमचे मागणी तुमी उगडास करा. तुमचे मागणी खंडी जावन देवान स्विकार करता म्हणले भरोशान तुमी एक घडी मागून घेवया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा सांज देवासाक पोजळीत मागण्याने दुबळी कायेची जिणी जियोवन तुजे पर्जेक देखी बरी जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्घा दिता. आमी तुज्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दबळिकायेच्या स्पिरितान नवे जिणयेची चल धरूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. एक दीस जेरोबोवाम जेरुजलेमांतलो भायर सरून पळयणार आसतना शिलोसो अईजा पवादी ताका वाटेर भेटलो. त्या जाग्यार ते दोग मात्र आसले आनी अईजा एक नवो देगलो देसून आसलो. अईजान आपलो नवो दगलो काडलो, ताचे 12 कुडके केले आनी ताणें जेरोबोवामाक म्हळें, तुजे पसो 10 कुडके घे, कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव, हांव सलमोनच्या हातांतली राजवडकी काडटलो आनी तुका 10 कुळयो दितलो. म्हज्या सेवका दाविदाक लागून आनी हांवें इस्रायेलाच्या 100 कुळयां मदले विंचलेल्या शहरा जेरुसलेमाक लागून सलमोंक एक कुळी मात्र उरतली. अशें इस्रायल दाविदाच्या घराण्याक आज पर्यंत उपराटून रावला. देवाचे उतर हे. देव तुमचे मोदी आसो भायल्या खंयच्या देवा तुमी मान बागोवचो न्हय. इजिप्त देशांतल्यान तुमकां भायर काडलो, सर्वेस्पोर म्हणटा तो देवाव. Serveis-por tuzo yeklos Dev, muzo taroai. Serveis-por tuzo yeklos Dev, muzo taroai. पूण मुझे परसीन मुजी उतरांची परवा केली ना. इस्रायल म्हाका विदय जालो ना. देखून तांची हटी काळजां पळेव, आपणाक जाय तशें तांणी करचे म्हूण. हांवें तांकां तांची कुशीकाल सोडली. हांव सर्वेस्पोर तुजो मुझे पुरजेन मुझे उतर आयकल्ली जाल्या. इस्रायेलान हांवें दाखयली वाट धरली जाल्यार कितले बरें आसले. सलिसायेन तांच्या दुस्मानाक तांकां हांव सोडयतलो. तांचे वैरी विरोध मुजो हात उबारतो. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, मुजो लाडोय. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव,
उद्गार उजिपुताची उतरां ऐकूनच्या खातीर आमची काळजां घड सर्वीस पोरा सर्वेच पोळ तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेचे वाटेन मुखासरन देकापोलीस म्हणजे 10 शारां गांवांतल्यान उतरून गलील ह्या सरोवराचे तडीक येवन पावलो. हांगा लोकांनी एक भेऱ्या मनशाक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरिजे म्हणून तांणी मागलें. जोम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घालीं आनी आपली थिपी काडून ताच्या जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दीस लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो एफता म्हणजे उक्तें जा. तक्षण ताचे कान उघडले आनी ताच्या जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगिनाय म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितलें चड सांगिनाये म्हणून तो फरमायतालो तितलें चड ती गाजयत गेली आनी आयकल्लीं सर्वां विजमीज जावन म्हणटालीं हाणें सगळें बरें केलें. बेऱ्याणें सयत आयकशें आनी मोण्यानी सयत उलयशें केलें. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ती मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, 4 माडी गाठीर एका नावार्थीक मनशाचें नांव तुमी आयकलां कोण ना? यू आसानाब्बा म्हणलो. हो यू आसानाब्बा म्हणलो कित्या नावार्थीक जाला की म्हळ्यार फाटल्या 30 वर्सांनी सोडून 2000च्याकी चड रस्त्या अवघडान सांपडल्या मनशांक, एक्सिडेंट जाल्ल्या मनशांक वो 4 माडी आसानाब्बा ताका फोन केला पुरो खंय. कोणीय जावं दी, पोरकी कोणी मार्गारेचे त्या हायवेर तो येता, ताका आस्पत्रे उखलून व्हरता आनी चिकित्सा मेळशी करता. एका बऱ्या सामार्याकाराचें काम तो करता. ताची धर्मार्थ सेवा मेसून सरकारान ताका कर्नाटका राज्योत्सवा प्रशस्ती दिल्ली आसा आनी ताच्या वावराक धर्मार्थ एक ॲम्ब्युलन्स दिल्लें आसा. आमच्या घरा कोणी पिडेन पडटाना आमी हुस्क्यान उखलून व्हरता आस्पत्रेनी. आमच्या मनीस आमचो मनीस न्ही. पूण कोण गी पोरगांव एकलो, कोण एकलो आपायान सांपडला, हाका फोन करतना मोद्यारेर जावं पुरो, पांत्यार जावं पुरो, केदळाय जावं पुरो, तस जाल्यार हांव वचोन कुमक करता म्हळ्यार विशेष न्ही गी. मार्गार पडुल्ल्या उखलून जतन घेवचो सियोन आश्रमाचो पावलोस वा व्हायट हावसाची आमची भयण कोरीन वा स्नेहालयाचो आमचो भाव जोसेफ वा आमचे धार्मीक भाव भयणीचे पाद्र्याबांचे आश्रय जाय पुरते आसात. हे कितें सांगतात आमकां? तुजेच विशयान चिंतून बसनाका आनी कितें करचें? पेल्या विशयान इल्लें चिंत, ताका इल्ली कुमक कर. तुजो पेलो गरजे नासतना
ताका पाव. गरजेंत आकांत आसल्या भावां भयणीक तुवें आदार जाय दे, तांचे खातीर मागजे, तांकां जेजू सरशीन व्हरजे. तुज्या भावां भयणींक तुवें जेजू सरशीन व्हरजे, तांच्या गरजां पावोवन बरो समार्यकार जायजे. आयच्या वांजराच्या वाचपान आमकां सांगलां. जेजू गलिलया सरोवराचे तडी लागीं येताना लोकांन ताका एका केप्प्या मनशाक आनी मोण्या मनशाक आपोवन हाडलें. तोंडा उलोवंक जायनातल्याक कानायकणांतल्या उलोवंक जायना आनी तस जाल्यार मनशाक सांगोंकय जायना. म्हाका जेजू सरशीं व्हरा म्हणून कशें सांगचें, तोंड येना. असले एका मनशाक लोकान जेजू सरशीं हाडलें आनी जेजू ताचेर हात दवरून विनाती करजे म्हणून ताचे खातीर मागा लागले. पळया की आमचे खातीर न्ही, म्हजे खातीर न्ही, ताचे खातीर माग. अशें ताणें विनांती केल्लीत. जेजून ताका बरें करून सुदारसिलें, गूण करून धाडलें. जेजून ताका वरी विंगड व्हेलें खंय. म्हणटात कोण आपले काणायकणांत तांची परिस्थिती बारी भिरांकूळ खंय. काणायकणांतल्यान उलोवंक जायना. आमी कालेंय सांगल्यार तांणी चूक चिंतेत. तो म्हजे विशयान चिंता कोण ना, म्हजे विशयान चाटयो सांगता कोण ना, म्हज्या विशयान खबरो करता कोण ना, हाल्या म्हज्या विशयान उलयलो म्हणून बरो. ताका हांवें सांगल्यार आयकना. देखून आमी ओटल्यान उलयल्यारय ताका आयकना. आमी ओटल्यान उलयल्यार हाका घर नालमारी म्हणटात, हाचे आंगड पयस म्हणटात. कळ्ळें म्हळ्यार ताका आयकताय. ताका कितलें बेजार जाता पळय. देखून जेजून कितें केलें, जेजून ताका गमान दिलें. सकण म्हाका तो उलोवना. ताका वरी विंगड व्हरनो, दुसऱ्याच सुवाते व्हरनो. थंयसर कानान आपली बोटां घालून ताका स्पर्श दिवन ताका गूण केलें. उलयशें केलें, आयकशें केलें. हेरां खातीर लोकांन जेजू सरशीं हाडलीं घडितां इतली आनी तितली नांत. पळया, 14 जाणांनी एका आरीगारा उखललो पाक्याच्या वयल्यान व्हेल्लें. मार्काचो वांजेल अध्याय 2 ह्या वाक्य 1-12. हाडल्ल्याचो भावार्थ पळोवन आरीगारा जेजून गूण केल्लें. पेद्रूची सासूमाय तापान न्हिदल्ली. तांणी म्हळें पेद्रूची सासूमाय तापान न्हिदल्या, तिका इल्लें गूण कर. जेजून आयकून तिका गूण केलें. शातापातीच्या साकरा जावं पुरो, जायराच्या दुवेक जावं पुरो, देंवसार लागल्या भुरग्याक ताच्या बापायन जावं पुरो. जेजू सरशीन हाडून तांचे खातीर मागोवंक सांगलें. मार्काचो वांजेल अध्याय 5, मार्काचो वांजेल अध्याय 1. अपुर्ब्यान ते विवार येयला हेरांनी आनी एकल्याक त्या पिडेस्ताक उखलून जेजू सरशीन हाडलीं आनी जेजून तांकां बरें केलें. आतां वांजेलांत आमी आयकलें त्या केप्प्याक, वडोल आराधना वेळार आमी आयकलें गेनाजरेत गांवच्या लोकांन पिडेस्तांक आंतोळणा सोमेत जेजूच्या सरशीन हाडलें. पळया की त्या हाडल्या मनशाचो हुस्को कितले कस तांणी काडले. आजकाल आमचे कडेन ॲम्ब्युलन्स आसा. जेजूच्या काळार उखलून व्हरताले. उखलून व्हरचें जाल्यार कितलो त्रास जाता, कितले कस जाता, तरी ताणें उखलून व्हेलें. कानानगार स्त्री आयली, तिच्या दुवेक देंवसार लागला, तिका गूण करजे म्हणून मागोवंक. मातेवाचो वांजेल अध्याय 15. बेसायद तिका कुरड्याक आपूण हाडून आयले जेजू सरशीं. कुरड्या दोळे दिसतानांत ताका आपूण गूण करचे खातीर. मार्काचो वांजेल अध्याय 8. काना नगरी वायन उणो पडटाना मोरीत मोदें आयली आनी म्हणाली, पुता तांच्या काजाराच्या माटवांत वायन उणो पडला, तांकां वायन भरती करून दी. ल्हाना भुरग्यांक वडिलां भुरग्यां जेजू सरशीन हाडून आयलीं. जेजून तांचेर हात दवरून मागचे खातीर जेजून हात दवरून मागलो. पोरण्या सोल्ल्यांनी तशेंच अब्राहम देवा लागीं मागता. सोदोम आनी गोमोरा शार नाश करच्या पयलें अब्राहम देवा कडेन एका इश्ट भाशेन मागता. मोइजे कितल्या पुटीन देवा कडेन मागा लागलो इस्रायल लोकां खातीर. मान्ना दिवचे खातीर, कडपांतलें उदक दिवचे खातीर, मांसाच्या बदला सुकणी दिवच्या खातीर. निमाणें भांगाराचें वास्त्र करून लोकांक भांगाराच्या वास्त्राक आराधना करतना देव म्हणालो, म्हाका म्हजे इतल्याक सोड, म्हजो क्रोध तांचेर पेट्टलो, तांकां त्रास येतलो. पूण मोइजे मोदें पडून तांचे पसत विनाती करतना
मोइजे देवाच्या मोदें पडून तांचे खातीर विनाती करताना आमी वाचता सर्वेस्परान आपलें मौन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती क्यास्त धाडली ना. नाश करता तांकां पण बैसरलो देव मोइजे मोदें पडलो धाडली ना. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 आणि 2 वाक्य 14. विनंतेचें मागणें कितलें बळादीक आनी एकल्या खातीर तुवें करचें मागणें भावा आनी भयणी कितलें बळादीक. आमकां सगळ्यांक अनुभव आसा. थोड्या फावटी आमचे मदें बाबा कडेन कांय विनाती करून बें दिसता थोड्यांक. तर मोदें कोणाक घालचें? मायेक घालचें. मायेक घालें करता वचोन बाबा कितें समाधान कर पुताक पिकनिका धाडयांक हें म्हणटा आनी बाब कितें म्हणटा जाय सायबीनी धाडया. आमची आवय कितले फावटी मोदें पडटा न्ही गे. भुरग्याक मारूंक येताना मस्त फावटी माय मोदें येता वय गी. हांगा असली माय पळया तुमच्या पुताक तुमचो गोवान मारूंक येताना तुमी आवय घालूंक येतात गांव सोडून धांवता ते मस्त फावटी तुमच्या भुरग्याक मारले मार तुमकां पडल्यात वय गी. तुम्ही गोवानी बापायनी भुरग्याक मारलो मार कोणाचेर पडुल्लो? बायलेचेर पडुल्लो आसा. थोड्या फावटी बापूय मध्ये पडला कोण ना. मोदें येवन भुरग्या पडसो मार तुमी हाड आयला. तुमच्या भुरग्या खातीर तुमच्या दादल्या कडेन वा तुमच्या बायले कडेन तुमी विनाती केल्ली आसा. तुमच्या भुरग्या खातीर विरकारा कडेन डायरेक्टरा कडेन विनाती केल्ली आसा. तुमच्या भुरग्या खातीर तुमी मोदें पडले आसात. आयची देवस्तुती म्हणटा आमी आमच्या भुरग्यां खातीर मात्र न्ही पेल्या खातीर मोदें पडचें. मस्त बडी आमी सांगोवणें म्हजे खातीर माग. सांग पावलो ताच्या पत्रांनी म्हणटा म्हजे बसत मागा. अरे एका आयतारा भावार्थ्याची प्रार्थना करता आमी कोणा खातीर मागचें? पयलें मागणें कोणा खातीर? बाप साहेबा खातीर बी साहेबा खातीर. दुसरें मागणें कोणा खातीर काय? आयतारा दुसरें मागणें कोणा खातीर मागता आमी? परवा आयतारा म्हाका आनी दिवन ऐका. राष्ट्रा खातीर, प्रधानमंत्री खातीर, आमच्या राज्याच्या फुडाऱ्यां खातीर. तिसरें मागणें फिरगत कुटुंबा खातीर. चवथें मागणें कश्टदरां खातीर. पांचवें मागणें आनी कोणा खातीर? निमाणे पाद्र्या म्हणटा आतां तुमचेच खातीर मागा म्हूण. पांचय मागणी कोणा कोणा खातीर आमी मागता पळया भाव भयणी. ते क्रिस्तांवांचें लक्षण पेल्या खातीर मागचें. आज हांगा येताना मुडूप येताना मस्त जाण तुमचे लागीं सांगलां कालें म्हणून म्हजे खातीर माग जायत गी. म्हजी आंगण घाल. कारकोळ गेल्ल्या वेळार मस्त्राणें म्हणवणें कारकोळ येताय न्ही म्हजे खातीर मस्त अक्रिस्तांवांनी तुमचे पयशे दिवना ते तेन्ना दुड्डला पाडले म्हणून पळया आमी मागलें मागता म्हणून हांचे खातीर न्हय. आज मस्त्राणार म्हणाणे हांव मुडीप येता आनी तुमचे खातीर मागता म्हणून सांगलें मात्र गी मागलां गी. आईची देवस्तुती म्हणटा म्हज्या डिक्शनरींत म्हजें एशेंत आसो नजो ताका ताचें ताका. म्हज्या डिक्शनरींत अनिलाचें नांव आसा जे पेल्या खातीर आमी मागचे. अदर सेंटर नॉट सेल्फ सेंटर्ड. म्हजे खातीर मात्र मागचें न्ही हेरां खातीर हांवें मागचें. हेरां खातीर दिवंक आमचे पयशे ना जावं पुरो, वेळ ना जावं पुरो, भांगर ना जावं पुरो, आस्त ना जावं पुरो, पूण हेरां खातीर मागोवंक म्हजे कडेन बरें मोण आसा. म्हणटात मागण्यांत उबारिल्ले 2 हात. मागण्यांत उबारिल्ले 2 हात संवसाराच्या सर झुजा हातेराच्या की बोळा दिकय. मागण्यांत उबारिल्ले 2 हात संवसारांतल्या सगळ्या मिलिटरीच्या की परिणाम करी. तर तुजो आनी म्हजो मागण्यांतले हात आमी उपेग करया. तोंड आमचें उगाडया, मोण आमचें उगाडया. आमचे खातीर मागतना पेल्या खातीर, आमच्या कुटुंबांतल्या हेर सांद्यां खातीर, आमच्या सैऱ्या दैऱ्यां खातीर मागोवंक उडास दवरया. आमचें मागणें देव आयकता. पेल्या खातीर मागतना म्हजीच भलायकी बरी जाता. पेल्या खातीर मागतना म्हाका समाधान मेळटा, म्हजीच भलायकी जाता, म्हाका तृप्ती जाता. आज कोणाक आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां गी
कोणा खातीर आमी मागत जाय की प्रत्येक जाण तांचे खातीर मागया तांची विनाती जेजू कडेन ह्या पवित्र eucharisतांत उण्या वयना सांगाता देवा भेटोवन दिवया हांगा सुनोविना वेळार आमच्या पात्रोना कडेन आमचे खातीर मागतना पेल्या खातीर आनी सदांय पेल्या खातीर मागोंक ह्या बलिदाना वेळार आमी कृपा मागया. ಪಾನ್ಸಂಕೋ 130 ಸಿ 51. मुझ्या भाव बहिणीनं मुझे आणि तुमचे बलिदान सपदेदार देवा बापाक मानतात असले जाव म्हण मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाने महिमेक आमच्या ऐक्या पवित्रसभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सृष्टीच्या रचणारा सो मनशाच्या तारकात आपले परजे खातीर सांज देवाजन कथकथीत मोगान भेटयले मागणे आनी कालतेपणाचे संदे जिवीत का भोव मानवले हेचे गुण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उभारुया. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दीन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सपदेदारांनी ससनाच्या देवा सकाळी आणि सवताय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवी आमी तुका दिनवासंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांज देवाजा पसत आमी तुका दिन वसता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे हाचे देखबरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सौदूता भक्ता संगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पवित्र
सर्वेस मोरको सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवात सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवात हो सर्गीत तुका जय 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 हो सर्गीत तुका जय 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 सर्वेस मोराचे नावे येता ताका जय जय सर्वेस मोराचे नावे येता ताका जय जय हो सर्गीत तुका जय 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 हो सर्गीत तुका जय 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 बापा करोस तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तो दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणली तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल नव्या आनी सासणी कराराची रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात परगटुया भावाता सोगू सहारे पुन्हा जीवन कोणावरती तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवंद बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्ली आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अखे संवसारार विस्तारिल्ले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवचो धरून मेल्यांत आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी दुश्टगती मेल्ल्या समेस्ता तुजे बरजळीत मुखार पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मरिया देवाचे माय संगती सांजुजे ती सपती भगेवन दर्भदूत भगेवन जुजे वास आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजूत पवित्र आत्मेच्या एकपणान सपद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया
आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राजमकाळ येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडटो राज आजाद दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सवयटांतले आमकां निवार. दया करून या जिवितान सौस कायम कधी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडणदर जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान तेकल्या आमकां तुझे उदार काकुळतीन स पातकांतली सुटाय आनी स आकांतांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या दमदताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सम्याची शांती सदा काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सहभागी. तुझ्या म्हाका पावून तुझ्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. पांच संको 183 D67. Thank you.
मोगनियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्घा दिता हांव धन्या जीवन मुझे भेटयता मोगनियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्घा दिता हांव धन्या जीवन मुझे भेटयता मोगनियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता उंड्या रुपान कळसांत आयलोय पदका काडूंक ना पयस गेलोय उंड्या रुपान कळसांत आयलोय पदका काडूंक ना पयस गेलोय सर्गी प्रकाश आसमान गयलोय सर्गादायची सोम्या म्हाका गेलोय मोगनियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्घा दिता हांव धन्या जीवन मुझे भेटयता प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा या बागे दिसा तुझ्या पुण्याक फळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भक्त्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दाजोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्घा दिता आमी सेविल्ल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकल्या एकवटांत जियोंची तान आमच्या काळजांत सोडय आनी सांज देवाजाच्या पजळीत शिकवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी हे मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवे सर्वेस्व तुमचे सोवे आस तकली भागून देवाचे आशीर्वाद आमी स्वीकार करया सपदेदार देव दयाळेन तुमचेर आशीर्वाद घाल आनी तुमकां सौ वायटा विज्ञानांतली निवार दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान भरोशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बरा करण्यानी सफळ करो शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो पदेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्माचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदा आसो हो स्नेह क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा दयकन बसात मोगाळ भाव भयणो ह्या पवित्र वेळार सांजोजे वास बापा मुखान बरें पोंचडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या 200 हेक्टर मनादी आशिशिरे बेल्लो बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवांनी मोगाचो येवकार मागतना तुमी हांगासर येवन भेटयिल्ले तुमचे सर्व इरादे सुफळ जावन ते म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा आयच्या दिसाचें भक्तीपोवन चलोवन व्हेल्ले मनादेक बाप बोनिफास विंटो घेवसो आज
असा हांगासर मानेस सैमान पायस आज आमच्या सेमिनेसचा भावांक तांणी सांगात दिला आणि तांकां सांगात दिल्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनेलार प्रसार करच्या मालाक मानेस स्टीफन मेंडीस आणि सर्व सिब्बंदी देव बरें करूं म्हणटा सांजू देवास बापा म्हाका देवाचे आशिर्वाद मागता मोगाच्या सेवेर पिरांतपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या आज कंसो वाड्यांनी केल्लें कळीत ना त्या वाड्याक देव बरें करूं म्हणटा येवच्या शुक्राराची मोगाची सेवा तुमकां इगर्जेंत कळीत करतल्या हांगासर सर रितीने सेवा दिल्ली आनी दिवच्या इगर चडोवन पसून नितळ करच्या मिसा सर रितीने तयारी करच्या दान मिसा आनी घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वसाप वचच्या कणीक जमो करच्या दाना रुपी पूण शेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितीने आतां कात दिवन वावर करच्या सांजुजे वास बापाच्या सर्व वक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां आमी मागता कळवण्यो ह्या बरी आसात भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्ला रोमियोपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तर आसात असो फायदो तुमी जोडचो मिसार वाचपां वाचूंक कशें व्हरतलें शुक्रार आराधन सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें जुजे वास बापाच्या भक्तिकांच्या वॉट्सअप ग्रुपाक नांव भरती करूंक कोणायकी खुशी आसा तर तुमची वॉट्सअप नंबर नांव आनी गांव बरोवन दफ्तरांत दिवचें मुखल्या आपच्या दावनो एक बदलावन मुखाळे भाव भयणो करेजमो येवच्या बुधवारा आरंभ जाता सिंजीच्या बुधवारा मारिफात देखून येवचो शुक्रार करेजमोचो पयलो शुक्रार जावन आसा देखून 10 वरार हांगासर तेर्साच्या बदलाक 10 वरार कुर्साची वाट उपरांत 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण जावन आसा तेच बरें आमच्या मदें पूर्ण शेत उक्तें आसा धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसतलें देखून ही कळवणी हेरांक तुमी तिळसिया तुमकां मिसा आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत मीस जाल्ल्या उपरांत या जेवण जाल्ल्या उपरांत दिवचें तेच बरी करेजमो आरंभ जालो आनी करेजमो येवच्या बुधवार आरंभ जाता आसतना हांगासर त्याच करेजमाच्या पयल्या इतरा म्हणजे 18 तारीखेर कॅथोलीक सभा मंगळूर प्रदेश तेच बरी कॅथोलीक सभा आमचे वाराडो सांजुजे वास वाराडो आनी सर्व फिरगजीचे विगारांच्या मुखेलपणार आनी विगारांच्या संघातपणांत आनी आमच्या वराड्याच्या विगार वारांच्या प्रेरणान आनी आमच्या ह्या पोनशेताच्या रेक्तराच्या मुखेलपणार ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಮುಡಿಪು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಮುಳ್ಳೆ एक आत्मिक कार्यक्रम प्राचीन काळाच्या पहिल्या आयतारा म्हणजे 18 तारखेर पाणीर इगर्जेच्या पाणीर पोरण्या इगर्जेत हांवन मुडीपू हांगासर पोन शेताक पांय वाटेन सोलोन येवचें एक यात्रीक पॉयन आसा देखून मोगाळ भाव भयणो ह्या यात्रीक पॉयनाक तुमकां सोमेसांक आमी उलो दिता प्रत्येक रितीन ह्या प्राचीन काळार ह्या यात्रेक पॉयनांत वांटो घेया आनी जुजे वास बापाची आशिर्वादां जोडून घेया तेच बरें तुमी भाग घेवचें आनी हेरांक ह्या विशयान तिळसूचें हे आराधन हे नोवेन जाल्ल्या उपरांत भायर वेत आसतना तुमकां हँड व्हीलां थंयसर दितले ते तुमी स्विकार करात आनी हे विशय तुमच्या परिसरांत तुमी तिळसियात सांगाता मेळया 3 वरार पाणीर पोरण्या इगर्जे कडेन आनी थंयसान पुरशांव पांय वाटेन हांगासर येवंक आसतलो मार्गार वाटेर तुमकां थंयसर उदकाची पियोवच्या उदकाची मांडावळ केल्या आनी देखून कसलेच अडखळ जावचें ना तुमी धैर्यान वाट सोमकूंक साध्य जातलें म्हणलें आमचे हर एकल्यांची पातयेनी जावन आसा बरवसो जावन आसा तुमी हजर जातल्या म्हणलें आमी पातयेता आनी तुमकां आनी हेरांक आपोवन हाडच्याक परत ह्या पूर्ण शेताचो रेक्तार मनादी आसिसी बाब रवेल्लो बापाच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमकां हांव विनंती करतां आयच्या जेवणाचे प्रोशाक जावन आसात जॉयल आनी प्रिन्सल देखून मोगारनाड 13,000 तांणी दिल्यात तेच बरें जेवणाच्या बाबतीन दिल्ले ह्या परी आसात जोखीम वेगा सिद्धाकाटे 2,000 रुपये अपोलीन लोबो मडंकाप 5,000 रुपये विन्सेंट डिसोजा मडंकाप 500 रुपये लिओ लसराद पुत्तूर 500 रुपये नावना कामनेकल्या बोरी मार्चान 1,111 रुपये दिल्यात किरण विलमाडायस मडंका 500 रुपये सेलिन डिसोजा विजयाडका 500 रुपये अरुण डिसोजा बाजाल 15,000 रुपये लिनेट कस्टेलो नित्यदार 1,000 रुपये सिरिल फ्रीडा फेरावो पाणीर 500 रुपये लिली डिसोजा मोकन्नाड 2,500 रुपये
लोवीस डिसोजा राणीपुरा 300 रुपये. पूर्णशेताच्या बरेपणा खातीर आयिल्लें दान पिटर रेगो बेलवाय 1000 रुपये. सर्व दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमचें दान आमकां मेस्वालें जालां आनी तशें जुजे वास बापायकी मेस्वालें जालां. तर तुमकां आभार आमी मानता आसतना तसो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमची दिल्ल्या दानाचेर तुमकां दाराळ आशिर्वाद वतनी तुमच्या कुटुंबांत शांती समाधान रास करूं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. परत तुमकां सोमेसांक देव बरें करूं. नोवेना खातीर दया करूं उबी रावात. तुमचो याजक तशेंच सहायक गुरू फादर संतोषाक आमी आभारी जावन आसा. देव हर एक जाग्यार वस्ती करता. आज तुमी इतले व्हडा मापान तुमी येयले आसात. हांव आयकले प्रमाणे आनीक हांगा लागीं क्रिस्मॅटीक रिट्रीट चलता जाल्यार बी तुमी इतले लोक हांगा येयले आसात. जुजे वाजा वयर तुमी बरो सो दवरून हांव जाल्यार बी क्रिस्मॅटीक रिट्रीटांत नॅशनल लेवलांत हांव इन्चार्ज जावन आसलें. सबार क्रिस्मॅटीक रिट्रीट हांव पळयले आसा, कंडक्ट केले आसा आनी सबार लोक गूण करचे हांव पळयले आसात. जाल्यार जे थंय मात्र जाता म्हण न्हय, हांगा बी देवान जेजू क्रिस्तान सांज जुजे वाजा मुखांत्र तुमचे पिडा शिडा गूण करतलो. ते बरोसो म्हाका आसा, तुमकां बी आसूंक जाय. देव केन्ना बी कोणाक विंचून काडटा तांचे मुखांत्र तांकां कितें जाय ते दिता म्हणलें बरोसो तुमी दवरूंक जाय. इतले मापान तुमी येयले आसा. देव तुमचे पिडा शिडा गूण करून दी, तुमचे थंय अशें उणेपण काड नडोवन दी आनी तुमकां सगळ्यांक बरें करून दी म्हण हांव मागतां. थँक्यू वेरी मच फादर्स. देखून बसया. मोगाच्यान ह्या पुणतळार जायतीं हांगासर येतात, मागतात तांचे अर्गां ते सवा उपकार आठवणी बरोवन घालतात. आनी हांगासर बरयल्लीं सर्व ते सवा अर्गां जुजेवाज बापाच्या मजतीन लाभल्लीं आनी लाभोंक आसात. देखून हें कितें जुजेवाजाच्या पांयतळी ताणें आशिल्लें तोच तांकां मागोवन दिता म्हणल्या विश्वासार ही सर्व ते सवा जुजेवाज बापाच्या पांयतळी आमी दवरता. उपकार मेळिल्ल्याक अर्गां पटयल्यात. मेळिल्ले उपकार मागलो उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां, भुरग्याक बरी मोत दिल्ल्या खातीर अर्गां, बोरांत बरें उदक मेळिल्ल्या खातीर अर्गां, बरी भलायकी मागली आनी ती लाभल्या खातीर अर्गां, परिक्षेंत बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्ल्या खातीर अर्गां, कुटुंबांत संतोष परत फाटी दिल्ल्या खातीर अर्गां, दुबयचे विजा मेळोवंक हांगासर येवन मागलें आनी विजा फावो केल्ल्या खातीर अर्गां, आंगाक एलर्जी आसली जुजेवाज बापाच्या पांयतळी येवन मागली एलर्जी गूण जाल्ल्या अर्गां, पांय दुखे वरवीं मस्त वेळ उबे रावंक आनी बसोंक जायनासलें हांगासर येवन भावार्थान मागलें आतां संपूर्ण गूण जाल्ल्या अर्गां पटयल्यात. ते सवा भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर वडीलां मागतात. एकल्याक किडनी समस्येंतल्यान गूण करूंक, एकल्याक हर्निया समस्येंतल्यान सारकें जावच्याक, उसल्या शिकपाक भायल्या गांवांक वेचाक विजा मेळोवंक, बऱ्या जिणये संगात्याच्या विंचवणे खातीर एकले मागता. कुटुंबांत भावांनी बऱ्यान संगाता मेळच्याक भयण मागता. कुटुंबांचो जगो बऱ्या मोलाक विकून वचून मोगान सारके वांटे जावच्याक, कुटुंबांत शांत समाधान वस्ती करच्याक, सर विज्ञान वरां पिडे शिडेत हांव राखच्या खातीर, जाग्या खातीर कुटुंबांच्या आनी देवच्या दोशीत हांव राखूंक, कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक, आमाल पिवणे पयस जावन घरांत शांत राज करूंक, घराचें काम बेगीन पंता पावोवंक, 6 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर, 5 जाणांक बरें काम मेळच्याक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, हाती घेतिल्लें बिझनेस बऱ्या रितीर चलोवंक, 6 म्हयन्याच्या भुरग्याच्या पोटांतले समस्ये गूण करून बरी भलायकी ताका मेळच्याक, एकल्याच्या घरचें लोन आनी रीण फारीक जावच्याक, PUCच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी परिक्षेन बरे अंक मेळोवंक, एका दादल्याची लिव्हराची पिडा गूण जावंक, दुबयंत विजिटींग विजा रातचें एकल्याक बेगीनच बरें काम मेळोवंक, दोगांक राती सारकी न्हीद पडोवंक आनी
न्हीद पडोंक एका तरणाटे चलयेन जेजू थंय भावार्थ दवरून परिवर्तन जावच्याक गाळी शिराप दिवन बेश्टांवच्या मोतीक उजवाड मेळाशें दुस्मनांत हांव राखून व्हरच्याक 6 जाणां जोड्यांक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर मागला एकल्याक घर बांदूंक फावो जावच्याक पोटाचे आनी पाटीचे दूख गूण जावंक माडांक लागिल्लो रोग सुटोंक क्रशी बरी जावंक स्पायन लंग आनी हार्ट समस्येंत गूण जावच्याक भायल्या गांवांत बऱ्या सांबाळेचें काम मेळच्याक घर जागो जाता तितल्या बेगीन नांवार जावच्याक 5 जाणांक 10वे क्लासीच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोंक कराराचें रोसाचें आनी काजाराचें कार्य बऱ्यान जावच्याक दुबईंत बरें काम आनी रूम मेळच्या खातीर हातीन घेतिल्लें सगळें काम पंता पावोवंक पांयांचें दूख गूण जावंक भुरग्याची एलर्जी गूण जावन बरी भलायकी फावो जावच्याक जाग्यार आशिल्लें पोपाळ सोन व्हरतल्यांच्या मतीक उजवाड मेळोवन चोरी नाशेंत आनी रावोंक शेजारा माया मोगान जियोंक घोव आनी बायले मदें आसचें झगडें दुबाव आनी मनस्ताप निवारण दोगांयनी संगाता जिवन काजारी जिवीत नंदन जावच्याक कुटुंबांचें समाधान पाड करतल्याच्या मतीक उजवाड मेळोंक 11 वर्साच्या भुरग्या बरी भलायकी मेळोंक थायरॉयड गूण जावच्या खातीर दोगा भुरग्यांक तोंडांत हातार आंगार पडिल्ले फोड बेगीनच गूण जावच्याक दिसपडटो ग्रास मेळोंक पांयांचो गाय बेगीनच गूण जावंक घराचें रेकॉर्ड बेगीनच जावंक फिनलँड गव्हर्मेंट प्रोसेस बेगीन जावन कामाक लागूंक दुबईंत आशिल्लें बिझनेस बऱ्या रितीर चलोवंक BP आनी शुगर नॉर्मल जावंक तेकांक शिकोवंक बरी मोत आनी शिकल्ल्या उडासांत उरोवंक आनी बरे मार्क्स काडूंक कोर्टांत आशिल्ल्या जाग्याची केस बेगीनच इत्यर्थ जावंक हृदयांत दूख गूण जावच्या खातीर दुबईक विजिटींग विजार वेचाक बरें काम मेळोवंक कामांचो सांबाळ चडोवच्या खातीर दुबईंत अशें एकल्याचे गाडयेचें लायसन्स बेगीन जावंक दोळ्यांक दिश्ट पाटी मेळच्या खातीर जागो बऱ्या तरान पाटी मेळोवंक एकल्या कामांचे आपणे बेगीनच येवंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक किमो घेतिल्ल्याक बेगीच बरी भलायकी मेळोवंक 4 जाणांचे जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक दोगांक इस्रायलांत काम फावो जावंक शिप्पांत बरें काम मेळोवन नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक एकल्यान रागार आसचें सोन राजी जावन कुटुंबा मदें माया मोगान आसोंक मोतीक शांत समाधान मेळच्याक मार्चांत जावच्या पब्लीक परिक्षेन बरें करून शिकोवन पास जावंक 5 जाणां बरी भलायकी मेळच्या खातीर दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक खाटीर सबार तेंपातां न्हिदोन आशिल्ल्या एका स्त्रियेक बरी भलायकी मेळोवंक तिचें जतन घेवच्या ताच्या आवयक सवकासाय तशें समाधान मेळोवंक चौगांक घरांत शांत समाधान एकवट राज करूंक आनी कुटुंबांच्या सरसंद्या बरी भलायकी मेळच्याक पॅरलीस आनी गँग्रीन गूण जावच्या खातीर गोमटे दूख आनी तकली फटाफट माथे दूख शिरांची दूख गूण जावंक पाट हात पाय पेंकाट दूख दोंपराची दूख गोमटे दूख गांठी दूख गूण जावच्या खातीर सबार आनी मागला मायग्रेन समस्या परिहार जावन तकली फटाफट रावोंक पोटांत दूख आनी मोशनाचे समस्ये सारके जावंक डायबिटीक्स कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्या खातीर HIV वरवीं कश्टांतल्या एकल्याक ताचे कस सोसूंक आदार तशें बरी भलायकी मेळच्याक दुबयांत चलोवन आशिल्लें बिझनेस बऱ्या तरान चलोवंक मागतात एका उत्तर प्रायेच्या स्त्रियेक तिची उत्तर प्रायेची पिडा सोसूंक आदार एकल्याक इस्रायलाची विजा बेगीनच स्टॅम्प जावंक ऑपरेशन जाल्ल्या एका स्त्रियेक बरी भलायकी मेळोवंक ह्या त्या सवां खातीर आनी हांगासर ह्या पुणतळार येवन मागतल्या सर्वांची आशा आनी येवच्या आयतारा परवा न्हय ताच्या वयल्या आयतारा हांगासर पाणीर थावन जावंक आसचो तो पांय वाटेचें चिंताप बऱ्या रितीर जावच्याक आनी सर भक्तिकांचो आदार मेळोवन करेजमाच्या काळार तांणी काडिल्लें तें मेट सुफळ जावच्या खातीर ह्या नव्या वेळार आमी मागता आसतना हांगासर विविध रितींनी आदार सुंच्या सुदर्शनच्या कुमोक दिवच्या आनी रांदपा खातीर आदार दिवच्या मुडेप फेरगज वाड्याघरांक तशें विविध रितीची कुमोक दिवन आदार सुंच्या सर भक्तिकांक आनी हांगासर भक्तीपण चलोवन वेल्ल्या व्हरच्या आनी मुखार येवंक आसच्या सर पाद्र्याबांक आनी आज हांगासर ही भक्तीपण चलोवन व्हरून जावं पुरो मुखार पाद्र्याब जावन हांगासर ही सेवा हांगासर मीस पेटोवचें भाग आमच्या सेमिनेरिस्तांक आयल्यांक मेळोवन दी म्हणल्या बरवशा सवे हांगासर येयल्या सर भक्तिकांक जुजे वाज बाप तांचे काळजाचे त्रेक सुफळ करून दी देवा लागीं मागून आनी हें चिंताप घेवन सर्व आमी दिमी घालया हात वयर घालया एक आमच्या पांय एक नमान मरी आनंद बापा हांगासर येवन मागतल्या हर एका भक्तिकांक तांचे काळजाचे त्रेक सुफळ जावन दीत आमच्या बापा सर्गींच्या शिता
तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे बडो देव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आनमुरे कृपे बरले संत तुझे संगता श्री आमत तू सदैव आनी सदैव फॉल जुगसीचे जेजो भगवंती मर्यादा वाचमाई आम बापया काते ती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन पाहणी पिताक आनी पवित्रत्म्या जशी आदी तशी सतान सदा सर्वदा आमेन सांजो जेवासाची लदीन सोमया काकुळदाम चिकर क्रिस्ता काकुळदाम चिकर क्रिस्ता काकुळदाम चिकर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयन ऐकमका क्रिस्ता दयन ऐकमका सर्गींच्या देव बापा काकुळदाम चिकर देवपता संसाराच्या दारोका काकुळदाम चिकर देवा पवित्र आत्म्या काकुळदाम चिकर सदस्य माद्रीना देकास देवा काकुळदाम चिकर गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्या सांजो देवास बापा काकुळदाम चिकर आपल्या वय बापाच्या देवासपणा वाडून आयल्या सांजो देवास बापा काकुळदाम चिकर दुबळी गायचे जिणे जीवन सुकृत जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजो देवास बापा काकुळदाम चिकर सगळ्या किनारान पवित्रपणा सुपर मोळपा सरल्या सांजो देवास बापा श्रीलंका दुखधनी सांपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजो देवास बापा मरियमाय सेवाक जावन आपणाकच मरियमाच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजो देवास बापा आमा बसोत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नासवच्या जावंक वेच्या कथोलिक भवार्थ जिवो केल्ल्या सांजो देवास बापा आमा बसोत विनंती कर कोंताचे भक्तिमाना दान मरियमाय मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक खूब प्रेरण दिल्ल्या सांजो देवास बापा आमा बसोत विनंती कर कश्टान सांपडल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजो देवास बापा आमा बसोत विनंती कर देवाचेर भवार्थ वंचिनेंत आयले सर्व कश्ट भारतीरान सुसुल्ल्या सांजो देवास बापा आमा बसोत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भागनातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजो देवास बापा आमा बसोत विनंती कर प्रवास सणून पयस गेल्या शेळयांक गवळ्या काळिंडा धाडून पावरल्या सांजो देवास बापा आमा बसोत विनंती कर देवाच्या मोगाची घोटसाण साकून सर्वां देवास हाडून पेसाडल्या सांजो देवास बापा आमा बसोत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले मुकुकायल सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले नायकम शेब्राने सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले काकुळदाम चिकर नवेनाचे मागणे हे सांजो देवास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणे मेल फंक्त तेच वाटेन आमी चलच्या तुजें दान प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजो देवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तसो मोग हजारो लोकां वांच्या तूं सुटसुटी जालोय अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडयल्या सशीन धांवलोय तांकां जिविताचें उतार प्रकट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतार प्रकट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बाच्या विशयांची तूं आमकां शिकय सांजो देवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांत पावलोय तांची दुकां तुवें बसलीं तांच्या जिणेंत नवो भरवंसो हाडलोय जेजूच्या राना बावडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपून जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारी भास शिकयलें आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टां जाल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजो देवास ह्या संवसारी देवाच्या हातीर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय आसरकारान देवा संगीत तूं आसाय थंय धांवन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासून देवा लागीं माग ह्या घडये आमच्या गरजां पासत देवा लागीं विनंती कर मौनपणी आमचे करचो दवरया संगता मागया सांजो देवास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव कितेंच पयस सोमकां सुडी नाका दुस्मनाच्या सरपासान आमकां राखून व्हर भवरदा गाडवेच्या संगती बली जावं दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलो मरिये मायेच्या गोपांत रावो आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी म्हयन्या उपरांत तुजे संगता देवाच्या सगळ्यांच्या घरांत सत्संग जिवेचे भाग आमकां मेळाशें कर आमेन सर आमच्या पिडेस्त भाव भयणी उडास काडया आमच्या घरा आसल्या आमच्या सेऱ्यामध्ये आसच्या आनी आमची पिडा मतीची कुडीची सगळी आमच्या पात्रोणा सांजो देवा जामरिपात देवा बापा भेटून दिवया कोणी आमचे लागीं प्रत्येक जाण मागोवंक सांगलां तांचो उडास काडया
सुमियाचे नावे आमचो आदार ताणे रचला स्वर्गानी संसार सर्वेस्पॉल तुमचे सोवे आसू तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखी पिडे कश्टांक आनी अडचणे सांपडल्या थंय तुझें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सांजू सेवाजान आपले जिणी आनी मरणान जायतीं अजपां करून तीच मोवाळाय लोकांय दाखोवंक जायत्या पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा घुवण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवरांतले आमकां निवार हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारणांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं देवासाचें प्रत्येक रेलिकेचें बेसांव जोडच्या खातीर आमच्यो तकल्यो आमी बागावया सर्वेस्पॉल तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया आज सांजू देवाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावण येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो सांजू देवाच्या विनवणे सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटा आनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो सांजू देवा सर्गीच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुको जोडून सासना संतोष भोगूंक पावो आनी त्याच सोडून दरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचे सोमे रावो मागीर वंजू देवाच बापा आमा पासून विनंती कर Jesus socorro, Cristo salo, sandesh prasar kelo, vigna anvaran kastani dukha,
तुझे वास बापा आम बसत विनंती कर भगवेन कुर्साचे कुरुवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.